पळया हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरता. हो म्हजो विंचून काडलोलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला, राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो बोब मारचो ना वा आपलो थाळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो थाळो आयकूंक दिवचो ना. चेंचलोलो चिवो तो मोडचो ना. मिनमिनती वात तो पालवमचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. पृथ्वीर नीत स्थापीत करीसर तो थकचो ना वा दमचो ना. द्वीप ताचे शिकवणेची वाट पळयत आसात. हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासत आपयला. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंदखणींतली सुटका दिवंक, अंतरांत बसलेल्यांक कालके खणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. देवाचे उतार हे. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी म्हणटेल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायेलाच्या भुरग्यांक परगट केली तें तुमी जाणात. जुआवन स्नान परगटले त्या उपरांत गालिलेयांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नाजरतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांतय तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसाराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ जेजू जुआंव लागचे स्नान घेवचे खातीर गलिलेयांतावन योर्दान न्हंयतडीक आयलो. पूण जुआंवन ताका आडावंक पळयलें. हांवें तुजे लागचे स्नान घे जंय आसता, तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कशी व्हरता ते सकट आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुआंव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. देवाचे उतार हे.